की झालं सगळं हुका असा त्याचं की झालंय आखो संसार मात्या गेलो होता जोड लागत अरे बाबा ओ उदी मात्या त्यादी अंगेर होता काळजा खूप दुःख झालं म्हणजे कोण कितो पिले तसं कशे तुका कशें सांगचे तेच म्हाका समजलं तू तोंडान सांग कानान आयकत तू जाणा न्हय म्हाका खरें खबर ना अरे म्हज्या डॅडीक प्रो एक्सिडेंट प्रो सांग नाका कळे सांग नाका जाऊ हात घोडे त्या कळले असतात आपल्याला चूक अडकून गेले असतो त्याने आपल्याला डॅडी ऍक्सिडेंट झालं म्हणून तो मावण गेलो भाई घेऊन हात घोडे त्या माहीत पाहिजे उगडास येत असतो काळचा दूध बघून रोटा असता तो उच्या सुदीत असतो हाकुला तेका बरे बाप असो मिस्टेक जाता पण चुकीतल्या पण कोण शिकवता त्या मुच्या वालो हांव जाणा तुगेले डॅडी ऍक्सिडेंट जाल डॅडी दोन्ही दोळ्यांनी कुड जाल म्हणून खंयच्या डॅडीची कवर करता तू कितू हाय अरे हांव त्या जोड्याची कवर करिना चड म्हणून डॅडी हा अरे त्याने ऍक्सिडेंट जावन त्याचे दोन्ही दोळ्याचं नुकसान झालं नाही वय नाची कवर करिना कोणा होता अरे माझ्या सासूबाईची कवर करता किती झालं अरे तुला खबर ना आत्ते गावात खबर बरी आम्ही सांग गावा असो ना रे राणा गेलालो कासा गेलालो वागा माता मोड वागा मरे मुगे आर मागो ना मेरवा मारू मागे अंड्याचे किती झालं माझ्या डॅडीक मोटराचा ऍक्सिडेंट झाला अरे रे 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 किती झालं किती गेले माझ्या डॅडी मोटर वरून आपली कार वरून एका रुख कार मारली 200 रुक मध्ये येला असतो नाही डॅडी कार वरून रुख कार मारली रुक तिने आलो आणि काय झालं बरं वळेशे किती काय जाऊन किती झाले अरे ऍक्सिडेंट जाऊन माझ्या डॅडीचे दोन्ही पाय नुकसान झाले डॉक्टरांनी ऑपरेशन करून दोन्ही पाय काताचे पडले डॅडी गेले रे होय आता रोडता त्याच्या पुढाराच्या चितून रस्ता दा कुत्र्या हलकाटा बेमान सुण्या कष्टाच्या जन्माळो मायक आणि पाय सोडा आणि भवान गेला आणि सासपाई पाय कतरले रोटा अरे पाय दोन्ही पाय डोळ्याने कुट झाला पायची पासत रोड रे आणि या टायमातही पायची बेले राहून त्याची सेवा करू झाली सासपाई बेले गेलो देवाने हसलायल्या कुत्र्या हलकाटा बेमाना मेन मला कुत्रा उठला कुत्रो म्हणजे थोडा गाडी भाडे इष्ट पहिले नाव सांग अरे तांका किती भाव झाला नाही त्याच्या नशिबाने भाव झाला माईक पाय किती भाव झाला तिला नशिबाने भाव झाला आणि दोतराने सासपाईचे पाय किती कतरले बुरग्या बॅट कोण हडो दे मागो ए कुत्र्या सासपाईचे दूध पिलो रे ते मलाई बाडी कॅन्सर जान कष्ट होता शेजारी माईच्या पायचे सांभाळत होता आणि तू इंगा काय सांभाळ मला कुत्र्या सासपाईला तू असं झालो तू तुझे पाय कतरले झाले ए मागता मरा मागता ए माझे पाय कातरून मागता है ना माई पाय चढ बार केला होते तुझे लागून कसं फायदा कोण फायदा आहे तुझा टाइम वेस्ट केला टाइम अरे वाकोडा तू टाइमा ओढ कोळो लाडू त्याला ओढ टाइम तू माई पाय किती पातो सास पाय किती पानो शी कसलाच फायदा ना आजच्या तोंडाक लागून फायदा ना ए ना तुझी तोंड चढ बरे हा हलक्याचा तुझे चढ बरे ती अरे हा कोण दिसले ते तू कोणा ना सास पाय पाय कातरले ना रे आणि अब चान्स पडलो का सास पाय काल सांग आलो माशा किती बाबा आमे किती कोणा दाटे लोचे ता थोडा कसा तू सजवा की रस्त्यात बरगा रस्त्यात सासपाई पाय कातरल्या मध्ये गोड्या गेले मग पायानु सासपाई आली की त्या कातरला मला किती करू चितला म्हणजे तुझी मामा डॅडा दुबईत झाला तांचो कस्ती काढून पोटला म्हणून तू माका हांगा घेऊन आयला आता मोचे डॅडी ऍक्सिडेंट जाऊन दोन्ही पाय तो नुकसान झाला आता तुझ्या मामा डॅडाहून तांचो कस्ती चोर काढून पोटला आता कोई आम्ही हे घर सोडून कोया आता मी घर सोडून कोईच असं सगळं जरा तुझ्या डॅडाचं सगळं कस्ती कोण काढला आव काटो किरे या मोशा काढचा आता चोप करस ताणे मका आपल्या घरात राहूक आसरा दिला जरा तुझ्या डॅडी तुका घरातलं बाय टाकलं तांचो सगळं कस्ती काढून ताने तुका सोडवत आलं तुकाच्या पुताचं ऐसे तू किती बोलतो तू सो गाडी तो तू सो गाडी तेच सांगशी तू पडला तू काय सोडवत
कॅन्डी आणि कसं असा तू तुला ती असं आसवटा मनाचं नाव जीवच असा फक्त दोन्ही पाय कातवल्यात म्हणजे जाणा जाव आर्टिफिशियल पाय घालून म्हणजे अख्खो संसार बोसता आणि हे पाय आमच्या इंडियेक नाही अमेरिका ऑर्डर केल्या ना अमेरिका 8 दिवसांनी आमच्या एअरपोर्टावर पावतेले आणि एअरपोर्टाच्या सुणी घेऊन गेल्या पाहिजे मारू एक राजूला असं खबर जाता पुढचा तो ओढ मात तसं होता म्हणता ते डॅडी आय तो जीव उरला तो त्याच्या दुधाची पद्य नाही पण देवान तुका जीव सदा साधा तुला तो वाईट होतं सोडून दे मग पुढे 19 जागा ना तुम्ही माझ्याकडे आखरे किती वाढले किती वाढले दिवसपासून मका झाले गेल्या या संवसारात ओढले दोतोरासारखं सांगता तो मका आणि त्या नावेन तुला सांगले ते ओढले दोतोराचा दोतोर जाण्याचा फक्त देव तेव्हा तुला कोच विकास नाही तुझ्या चांगला आणि तुझे पुढच्या तुझीच गाडी वळवून काढू कार मारून याच्या दोन्ही पाय थोडं मार लागून आईस त्याच तोदरांनी याच्या दोन्ही पाय कातोच चपल सावधान त्याच्या दुडवानी याच्या दोन्ही पाय सारवाला करू होंडा सिटी कार घेऊन मोताला होंडा सिटी आणि स्कूटी पेप घेऊन मोताला नाव इथं त्या रस्त्यान तू वयतालो तू त्या रस्त्यान हांव वयतालो सेम रस्ते ग्रेस काय ते प्लेनाचे बुमो वयताले बिझनेस क्लास वयताय आणि गरीब इकॉनॉमी क्लास वयताय पूण गिरेस काय ते स्वतः बिझनेस क्लास गेल्यार आपण बुमो पयली पावतो काय ना प्लेन बारामती ना पावते आधी तू 4 व्हीलर गाडी चलयतालो 4 व्हीलर कळटा आणि तुकडे पयलो एप्पल मोबाईल आलो आणि मुकडे नोकिया मोबाईल आलो पूण एप्पल मोबाईल तुका आलो म्हूण तू सजमत आलो फोन कोण देवा उलोवपा जाता काय नाव नेवर टॉक ऑफ द गॉड ऑफ द फोन बिकॉज गॉड नॉट टॉक ऑफ द डेव्हल पयलो तू 4 व्हीलर गाडी चलयतालो आता देवान तुका 2 व्हीलर दिल्या चलय अरे माझ्या डॅडीचे टेन्शन तो गेला का ताका जाय थंयसर ताका घेऊन हांव भोंवतलो ताचो सांबाळ करूंक हांव आसा अरे घरा उजला गेलो उंदीर पयले भायर सोदाय मध्ये दोया उंदीर बरे किती आहा तो नको तू त्या घेन भोंवतो अरे ताका जाय थंयसर ताका घेऊन हांव भोंवतलो तू ताका जाय थंयसर घेवन भोंव कित्याक सोदताय जाणा कित्याक ताचे भांगार आसा ते सगळे खाऊ शट अप राचेर बसला पण बसला दिसता कुमा राचेर बसला पण बसला दिसता कुमा
हो तांबडो झुकझुक नेसोन होय होय सुनिया माता दिसती तासी ती तू ना मरे पणोस नाही शे तो जोयलो तो मयाला रे तुगे चिंतून माकी ते झालं समे कित करपा रे तू हांव म्हजे सांगाता घेताना दोतोराक घेवन गेलोलो दोतोरा सांगला जिवाक बरें ना जाल्यार दोतोराची वतो ना रे मुझे तुगे चिंतून बिंदून रे म्हणजे मग खाटा पिटाई ना मेलो समे कित करपा रे तू शिमितेरीची चावी हांव घेवन गेलोलो अगो तू मेरेन जाल्यार ते दो सांगला तुका फोन काढून पुरो अरे बरो सभेशी नाही तुम्ही तो हे मा शिकत ना अहो तू चाकू मारी मार गेली की तू शिवर मागचा तो दिवसा मी त्याने चाकू मार गेला आणि कुमारी ने सोगले तोंड बंद कर तुझे तोंड बंद कर हांव आदोगादाक मेळून गेलोलो आदोगादाची घरा लागीं पावता ताची बायल सांगूंक लागली आदोगाद दिल्ली गेला 2 दिसांनी येतलो म्हणून 2 दीस पासून आदोगादागेरूच रावलो आनी आदोगाद परत येतूच सोंपतीच हांवें वील करून हाडला वील इंदिरा म्हजे सगळे असले नसले हांवें वील करून हांव मेलो म्हणटोच गव्हर्मेंटाक दवरला गव्हर्मेंटाक गव्हर्नमेंट तुला तू गव्हर्नमेंट तू का किती तू आसा हांव मेले म्हणटोच गव्हर्मेंट तुका वतलो होय तू रस्ता रेडी तुका वता कोण चलेलो असा वर्षा मागोडीचा हिंग्यो 2 लाख मेणा ती हिंग्यो गर्दी रमगे 2 लाख खातात आणि ते पिपडा पेडा मुखार ती बसोन केसो पान वाटीता नीड घाता तांबडे खालर घाता आणि किती कोण आमसाण आणि मिना सोडती होय आणि पिपळाकडे करू पडलोय दोतोर पिपळाकडे येते दोतराक हॉस्पिटलला ते पिपळाकडे येतो दत्रा नाव किती पिपळ कांटा एसवा कांटा पिपळ कांटा म्हणतो त्याला काय तर पिपळाकडे येता त्रिमूर्ती आला होता ना पिपळ कांटा ऍक्च्युली मला सांगतो आता अंकित बनवणार 2 लाख आहे दिला मला एसवा त्रास केलाय दिला मला होय होय दड्याची मला दड्या सायडीचा हीच आगमी नादा कीड पडत येत आहे दाडे हिंग्यो सॉरी गीता हा जित गीता तू जाणा मरे तो हँडिकॅप म्हणून तू जाणा मरे हँडिकॅप तू होय त्या कितना तका एक दाढी न हँडिकॅप माझी माझी म्हणतात मुंशा हे माझी मुंशा मारून तो म्हणतात एस्को मानाय ना रे होय याची म्हणतात एस्को मानाय होय मारी ना होय कितो मानाय किती म्हणतात आवय 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 कितें जालां ओगीच बसोन कोणावर कितें चिंततात तुझे शिवाय कोणाचे चिंतलो कोण तरी असं म्हाका ह्या संवसारान ताजेवर चिंतून याद आलें तुका उगडास एका दिसा पासून आमच्या पुताचो क्लॉदिया तोंड उदक न्हावल्यार तुका थंडी जाता जाल्यार तुवें तोंड उदक केन्नाच न्हावूंक ना तूं कितें म्हणून सोदता आमी ताका नाका म्हणून कांय सोंसपाक ना हागो तो आमकां सोडून गेला जाल्यार ताचो आनी उगडास काडून कसलो फायदो पळय क्लॉदिया सगळेच न्हय पूण थोडेच मनीस आसात ते सदांकाळ आमच्या काळजांत रावंक येतात जाल्यार थोडे मनीस आसात ते आमच्या काळजांत न्हय पूण थोडोच तीब आमच्या सांगाताक रावंक येतात आनी तातूंत एक आमचो पूत जो आमकां सोडून गेला पळय तो सारकें तुजें आमचो कास्तीक काडून पडटा म्हणून तो आमकां सोडून गेलो आमचे रोगोत ते पूण जे आमचे रोगोत न्हय ते आमचे दिसाक 2 फावटी फोन करून आमची खबर घेता म्हाका एक सांग संजीव आमचो पूत इतले दारून काडसाचो कसो जालो क्लॉदिया
आमचो पयलोच पूत न्हय जो आमकां सोडून गेला तो. हे आदी जायते जाणांचे पूत आपले मांय पायक सोडून गेल्यात आनी थोड्या पुतांनी आपले मांय पायक सुद्दां व्हरून आजिलांत घातल्यात. तूं जाणाय आतां ह्या संवसारांत जायते सभाव आनी जायते भासांचे शांपू आयल्यात. मनीस साप जावची बोलते दिसान दीस मेळो जायत वेता. तुवें केन्नाच सोजमूंक फावना जे मनीस आपल्या आंगाचेर टॅटू काडटा ते वायट आनी सदांच इगोर्जीन मिसाक वेतात ते बरें. सारकें तुजें. बारीक चिंतल्या कितली बेमान न्हय मनशाची जात. अशें तूं कित्याक म्हणटाय? गाय आमकां दूध दिता पूण कोणूच ते गायेच्या गोड्यान एक चेन घालून तिका पासो एक केन्नाच व्हरोना. तिका हाडून केन्नाच घरांत दवरिना. पूण जेन्ना तुका दूध जाय तेन्नाच ते गायेची तुका गरज पडटा. एका सुण्याक पळय. सुण्याची आमी कितली आपुरबाय करतात. ताका बेगीन दवरतात. ताचो मोग करतात. ताका मोटरान घालून आमी पासो एक व्हरतात आनी त्या सुण्याक आमी घरांत दवरतात. अशें न्हय? क्लाउदिया, ही बोपार तुवें आमच्या पुताक मारल्या न्हय? होय. ही ओपार हांवें म्हज्या पुताक मारल्या. कित्याक म्हजें दूध पिवन तो व्हडलो जाला. पूण आतां आमची सेवा करचे बोलते तो सासूबाईची सेवा करता. क्लाउदिया, हो समाजूच असो चलता. झाड एकटो रोयता आनी ताची फळां दुसरेच खाता. तुवें केन्नाय पळोवंक ना? आमी सगळीं झाडाचे सावळेंत रावंक सोदता. कोणूच वतान रावंक सोदिना. आमची मोटरां सुद्दां आसा ती आमी झाडाचे सावळेक धरून झगडटा. पूण एक झाड मात रोवंक कोणूच झगडना. संजीव, आतां ही आनी खबर उलोवची. आमच्या पासत आमी कितें तरी उलोवया न्हय? उलय क्लाउदिया, उलय. संजीव, म्हजेर कसलेंच दुयेंस येवन हांव तुज्या पयलीं मेली जाल्यार तूं म्हज्या फाटल्यान कसो जियेतलो म्हज्या फाटल्यान? क्लाउदिया, हांव पयलोच कुड्डो न्हय जो ह्या संवसारान एक सुरो जियेतलो तो. आगो, हें घर म्हजे जल्माचें. खंयची वस्तू खंयच्या जाग्यार आसा ते बेस बरो जाणा हांव. बेस बरो जाणा. होय? जाल्यार एक काम करशी. मागचे भितर वचून म्हाका एक ग्लास भर उदक हाडटा तूं? पिवंक उदीक जाय? होय. पळय हांगाच राव. हां. आलो नाका. बरें. पळय हांव उदक कसो हाडटा पळय तो. हांव जाणा खंयच्यो वस्तू खंयच्या जाग्यार. हांगाच राव. हांगाच रावता. आज म्हजे जिवाक अशें कित्याक जाता? आज म्हजें सामकें तुट्टाचें. कित्याक जाता म्हाका अशें? हांवच नको म्हाका कितें जाता तें. सांग ना खंयची वस्तू खंय आसा ते हांव बेस बरो जाणा म्हणून. क्लाउदिया, आगो सांगलेलें तुका हांवें हांगाच राव म्हणून. आतां खंय गेले? उदीक काडलें हांवें तुका पिवंक. क्लाउदिया, आगो खंय गेलें गो तें? क्लाउदिया, हां हें पळय आसा. घे उदीक काडलां पिवंक. पयले सगल्यो वस्तू हांव जाणा खंयची वस्तू खंय आसा पळय ती. घे उदीक पिये. क्लाउदिया, क्लाउदिया.